बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेजूचें दर्शन अनुभवूंक हे पवित्र वेदी भोंवतणी आमी एकठांय जाल्या. आमचो आयच्या दिसाचो विशय, कितले पावटी चूक केल्यार हांवें भोगसूचो. हो शुभ आनी बागी वेळ जेजू बरोबर मागण्यांत सारूंक थोड्यो घडयो आमचें काळीज मन आमी शांत दवरून तयार जावया. जेजू आमचो सोडवणदार ह्या पवित्र संस्कारांत उंड्याच्या रुपान आमचे मदें हाजीर आसा. ताका आमी येवकार दिवया आनी गीत गावया. प्रभू जेजू आरतटी. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, तुका महिमा तुका अर्घवंदन निरंतरी तुका आमचें कीर्तन. उपकारातून करता आमी गायन. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. पुण्याचो होर तुका भुजोन करता. आगे पृथ्वीर तुजी कीर्ती गाजता. सगळी रोसना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. सूर्याचंद्रीम आनी तारा सोमो उस्वाड फाकोन पोरकोन करता वसो. तूच सूर्या आमी पोरजोळ तुजो. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. कुडकुड तुका बुसता ताळयो पेटोवन. बिजली सगळा उज्या भाडा सोडून. काळकी कुपा पावसा घोस वतून. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू,
प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू मोगाच्या जेजू ह्या पवित्र साक्रामेंतांत उंड्याच्या रुपाकाल पवित्र आल्ताराचेर तूं हाजीर आसाय म्हूण खोल भावार्थान आमी सोत बांदता. तूं आमचो देव आनी आमचो दोनी. तूं आमचो सोमी आनी आमचो सोडवंदार. तूं स्वर्गार तावन देंवलोलो शिवो उंडो. आमची मोदें तुजें पवित्र आसनी आमी वळखून घेता आनी व्हडा भक्तीपोनान आमी तुका नमस्कार करता. जेजू ह्या वेळार आमचें जिवीत आनी ह्या जिवितांत विणलोले सर्व प्रसंग आमी तुजे मुखार हाडटा. आमची पवित्र सभा, आमचो समाज, आमची समुदाय, आमची कुटुंबां आनी आमकां सोन एकल्याक तुज्या हातान आमी घालता. तुजे दयाळायेन आमचेर समेस्ताची तुजी मोगाची नदर घाल आनी तुज्या बोलेपणान तूंच आमकां सगल्यांक तुज्या मोगान सांबाळून दवर. जेजू तुजे पवित्र शिंवासोनार मुखार सर्गीचे दलबार तुजी स्तुती गायतात. तांचे सांगाती आमी तुज्या व्हडत्या नांवाची स्तुती गायता. सोम्या जेजूक वाकानूक गीत गावुया. E14 व्हडत्या देवाक. जिव्या देवाक वाकंता सगल्या काळजान दिवसता. जिव्या देवाक वाकंता सगल्या काळजान दिवसता. व्हडत्या देवाक वाकाडुया. मोगल बापा दिनवासुया.
जेजू सोवे जीवी केली जीव्या देवक वकंत सोगल्या कडसन दिनवस्त जीव्या देवक वकंत सोगल्या कडसन दिनवस्त सूर्याची उदेव नायलो ताचो प्रकाश आमचेर फांकलो ताच्या नांवान एकठांय जावया आमचे मोदे जेजू घेवया जीव्या देवक वकंत सोगल्या कडसन दिनवस्त जीव्या देवक वकंत सोगल्या कडसन दिनवस्त पवित्रात्मो आमचेर देवलो कडसांत आमच्या रिगून रावलो सोतो शांती ताची देवली कार्तिकायेन आमी घेवची जीव्या देवक वकंत सोगल्या कडसन दिनवस्त जीव्या देवक वकंत सोगल्या कडसन दिनवस्त त्रिदेवक भक्ती पोणान तोगली बगोन गायत नोमान निरोतोरी सर्वेस पोराक वैभव महिमा सासना सासना जीव्या देवक वकंत सोगल्या कडसन दिनवस्त जीव्या देवक वकंत सोगल्या कडसन दिनवस्त जेजू तुझें उतर जिवें आनी बोलिश्ट तुज्या जिव्या उतरान तूं आमकां जिविताची वाट चलूंक मार्गदर्शन दिताय तुज्या बोलिश्ट उतरान तूं आमच्या ओतम्याक पोसोन दिताय तुझें उतर आयकूंक आनी ते फळादीकपणी पाळूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक
आमकां आयतीन दवर. देवाचे उतर मातेवाचें शुभ वर्तमान 18 आवेसवर वळी 21 ते 30 आणि 5. तेन्ना ताची चडशीं वचून पेद्रून ताका म्हणलें, सायबा, कितले पावटी म्हज्या पेल्यान म्हजेर पाtok केल्यार हांवें ताका भोगसूंचो? 7 पावटी लेगून? जेजून ताका असो जबाब दिलो, 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. त्या पासत सर्गीचें राज कसलें तें तुमकां सांगता. कोणेकलो राजा आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतालो. हिशोब घेवंक सुरू करतूच 10,000 तालेताचें वरिश्ठ रीण आसलेल्या एका चाकऱ्याक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना ताच्या पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकूस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचें चुरचुरें धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय भोगशिलें. हो चाकर भायर गेले उपरांत ताका फकत 100 हलके दिनार देवो आसलेलो एक वांगडी चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिळूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी ताच्या पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकूस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें त्या वांगड्या चाकराक बोनकुनीत घालो. हें घडलोलें पळोवन ताचे हेर वांगडी चाकर भोव दुखोले आनी वचून घडलोलें तितलेंय तांणी आपल्या दोनयाक कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगलें तुजें रीण भोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या वांगड्या चाकराची दया दिसूंक नाका आसली? आनी रागाबरीत जावन ताणें सगलें आपलें रीण फारीक करी पुर्यान दोनयान ताका कसबाच्या हातांत घालो. तुमी सण एकलो तुमच्या पेल्याक काळजांत तावन भोगशिना जाशात, तर म्हजो सर्गीचो बापूय तुमकांय भोगशिचो ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आदलो पाप साहेब जुआंव दुसरो आपल्याक जोखमी केलोल्याक भेट दिवंक बोणकुनीत वचून ताका भोगशिता. तशेंच सिस्टरांनी मारयेक जिवेशी मारलोल्याक भोगसणें दिवंक तिची माद्र भयण आनी तिची आवय बोणकुनीत वचून त्या मनशाक राखी बांदून देवाच्या नांवान ताका भोगशितात.
हे भोगसणेचें जिवीत बेश्टेंच येना. आमी जिवितांत बरें करीत रावूंक जाय. देवाच्या काकलुटीचें देणें तें सगल्यांकूच मेळना, पूण जो कोण मागण्यांत रावता तांकांच तें फावो जाता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आपणाचेर पातक केल्ल्या पेल्याक माप मेजप नासतना भोगसणें दिवंक जेजू आमकां सांगता. जेजू आपल्या शिसांक समजायता भोगसणें दिवंक. देव आमकां कुरपा दिता जाल्यार आमी फाटीं कित्याक रावूंक जाय? हांव जर दुसऱ्याक बक्षिना जाल्यार सर्गीचो बापूय आमकां बक्षिचो ना, अशें जेजू आमकां आयज कळीत करता. इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा, टू कमीट एरर इज ह्युमन बट टू फॉरगिव इज डिवायन. म्हणजे चूक आदारप हें मनशालाय, पूण भोगसणें दिवप हें एक देवीक देणें. तर आमचेर चुकलोल्यांक भोगसूंक, एक बरें जिवीत जिवूंक आमी वावरुया. आनी हें करूंक देवाचो आसरो आमकां मागूंक गीत गावुया. Q3 आसरो दी देवा. आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाक्या सावळी. आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाक्या सावळी. तूंच म्हजो बरवसो, तुजेरूच पात येता. दुस्मान वेदो घालता तेन्ना वाटाय म्हाका तारोका. आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाक्या सावळी. आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाक्या सावळी. बोब मारता तुज्या नांवान, तुजे काकेल घे म्हाका. आवय जशी आपल्या धाकल्या पालवात आपल्या एकठांयता. आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाक्या सावळी. आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाक्या सावळी.
धीर म्हाका तुजेर विश्वास, जोरी चलता काळोखांत, निर्मी नाका म्हजो विश्वास, आयल्यार म्हजेर राखात. आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाट्या सावडीत. आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाट्या सावडीत. आतां आमी आमच्यो गरजो शिजू फुडें दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. भोगसणे दितोली मनशां आमकां कोर बापा. सगळीं म्हणुया, भोगसणे दितोली मनशां आमकां कोर बापा. सर्गीच्या बापा, तुजे गवळीक मुण्यारपण चलयतल्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत आमी मागता. भोगसण्याचे नमुने ते जावं. आपले पोरजेक भोगसण्याची मनशां जावूं प्रेरणा दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. सबाब, भोगसणे दितोली मनशां आमकां कोर बापा. राजकीय फुडाऱ्यां पासत सगळ्या नागरिकांचो सांबाळ करूंक तांकां केरीत जबाबदारी आसा. ती तांणी गंभीरतायेन पाळूंक समेस्तांची सुरक्षा आनी निगा तांचो पयलो वयलो हुस्को जावं बापा लागीं मागुया. जबाब, भोगसणे दितोली मनशां आमकां कोर बापा. हांवें केलां तशें तुमी करात. हो जेजून दिल्लो आदेश मनांत दवरून आमच्या कुटुंबांनी, समुदायांनी, समाजांत आनी सगळे सुवातेर कोश्टां आव्हानां दुमाळ्या मदें जेजूची कोरी पाटलावदारां आनी ताची विस्वाशी गोवाय कशी चलूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. सबाब, भोगसणे दितोली मनशां आमकां कोर बापा. आपल्या भावार्थाक लागून जीं क्रिस्ती भावा भयणां दुमाळो पिडापीड सोंसतात, तांणी काळजीदारपणान आनी भियेनासतना आपल्या भावार्थाक गोवायकी दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याचे शक्तीन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब, भोगसणे दितोली मनशां आमकां कोर बापा. सायबा, आमी समेस्तांनी आमच्या भावार्थांत तावन उपजल्लो दुसऱ्या सवे हुस्को दवरून गरजेक सांपडलोल्यांच्या आदाराक पावूंक आमची काळजां तुजे दयाळायेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब, भोगसणे दितोली मनशां आमकां कोर बापा. सगळीं दिमी घालुया. सगळ्यो आमच्यो गरजो एक करून जेजून शिकयलोले मागणी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळये पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.